आम्ही हांगा जमले ते सगळे फोंडा बस ऑपरेटर्स म्हणजे जितले बसीचो फोंड्या बस स्टँडाक टच आसा वेगवेगळ्या गांवांतल्यान मडगांव सावर्डे किंवा उसगांव त्या शिवाय मडकय दुर्बाट आणि बाकीचे इतर बेतोडा धरून सगळे गांवांतल्यान ज्यो फोंड्या येता बसीस तेजे सगळे ओनर्स आणि तेजे मदीं थोडे स्टाफूय आसा थोडे कंडक्टर ड्रायव्हर्स आमचे 22 तारखेक जे लॉकडावन जाल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ले त्या दिसा प्रत्येकाच्यो बसी बंद जावन आपल्या दारान आसल्यो आनी आमचे कडेन आमी एक 2-4 दीस पळयले आनी आमकांय कळना हें कितें मॅटर तें हळू करून हें लॉकडावन कंटिन्युअस गेलें आनी आमी 1.5 म्हयन्याचे वयर गाडयो आमच्यो बंद उरल्यो आमचे कंडक्टर घरा उरले ड्रायव्हर्स घरा उरले कसलेच एक्सेस ना आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतलें कोणीच तेजेर आमकां कसलोच स्टेटमेंट काडूना ना किंवा खंयच्या ओनराक आपोवना आनी कांयच डिसिजन घेवना मागीर एक दीस सडनली अशें जालें आमच्या मदलो ओनर एक सावर्डेचो तेणी सांगलें की हे आमचो प्रश्न फुडें सॉल्व करपाक एक पयलींचोच बस ऑपरेटर ऑनरेबल आमचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब काब्राल तेणी इंट्रस्ट घेतलो आनी सगळ्यांक एकठांय हाडून तेजेर डिसिजन घेवया आनी पब्लिकेक सर्वीस दिवया आनी ते सर्विसीच्या बदलान आपूण तुमकां कितें तरी गायडलायन्स दिता की सरकार आमकां कसो हेल्प करतलो आनी आमी पॅसेंजरांक कशें ट्रीट करतलो हे गायडलायन्सा खातीर आमी तेजे कडेन तेज्या ऑफिसा कडेन मिटींग घेतली सोशल डिस्टन्सिंगाक तेणी आमकां आपआपले रुल्स समजयले की आमी गाडी ऑपरेट करपाची जाल्यार 50% कॅपेसिटी सिटिंगाची घेवन गाडी चालू करपाची आनी त्या बदलाक आमकां जे पळय रुटाक समजा पणजी फोंडा मडगांव एक तिकेट जाता 50 रुपया जाल्यार अर्दान कितें आसा तो आमी आपूण हो प्रपोजल सीएमा कडेन आनी ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी त्या प्रमाणे कितें आहा तें सॉल्व करून तुमी सद्या चालू करा एक वीक अशें आमकां आश्वासन दितकच आमी ह्यो गाडयो सगळ्याच कडेन जायना जालें थोड्या गाडयेकारा कडेन डिझल घालूंक जायना जालें तरी आमच्या मदले एक 50% गाडयेकार तयार जाले आनी ते आमी एक 20 मिनटाचे किंवा अर्द वराचे गॅप दवरून आमी ह्यो आमच्या खर्चान कंडक्टरांनी हाफ पेमेंटाचेर ड्रायव्हरांनी हाफ पेमेंटाचेर रेडी जाले आनी कशें तरी आमचें पोट चलपा जाय म्हणून ह्यो गाडयो आमी चालू केल्यो चालू करतकूच वाटेवयल्या पॅसेंजराचे आमी जाग्यार आमी सगळे कडेन पात्रांव रावन स्ट्रिक्टली मेंटेन केलें की हाफ सिटींग कॅपेसिटी जरी एक कमी आहलो 2 कमी आहले अर्द वर जाल्यार गाडयो सोडल्यो पूण प्रश्न येवं लागले की भायले मायग्रंट्स आहा ते ऑलरेडी गेले आनी वाटेवयले आमचे गांवचे लोक आसा ते तांकां गाडी आमची उबी करपाची आमच्या ड्रायव्हरांचें काम कित्याक ते आमचे सदांचे पॅसेंजर वळखीचे सगळे आतां ते सोशल डिस्टन्सिंग कशें मेंटेन करप ते प्रत्येक पॅसेंजराचेर आसता पेंडींग आसा फ्लड सबसिडी ते आमकां एश्युरन्स सांगलेले गेल्या फावटी मिटिंगेक सांगलें कितें म्हणून तुमकां रोखडेच त्या दिसांनी 15-20 दिसान तुमकां ते दिता म्हणून तेजेर अजून कांय पत्तो ना ते मेळत जाल्यार कितें आमकां एक आशा कितें उरतली कितें तुमचें हेल्प जातलो आमकां आनी टॅक्साचें म्हणटा तें टॅक्स अजुनूय आमकां तो फायनानूच भरचें पडटा आता फक्त तुमकां कितें म्हणटा कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें गव्हर्मेंटान तुमकां दिवचें तुमचो डिमांड आहा एक्चुअली हे कॉम्पेन्सेशन न्हू हे आमकां जी सबसिडी दिता न्ही तेन्ना पासीस दिल्ले तेन्ना आमचो लेट ऑनरेबल एक्स हे सीएम पर्रीकारान हे स्कीम हे करून दिल्ली की आमकां ते 3 रुपया डिझलाचेर हे फ्युअल सबसिडी मेळटले पूण ते कितें जालां ते जशें सिस्टमीन ते वचपा जाय सारकें टायम टू टायम मेळपाक तशें तें मेळना आनी ते ब्लॉक जातकूच प्रत्येक फावटी आमकां खंय तरी जागे जावचे पडटा खंय तरी ब्लॉक उरता कांय समजायना सगळ्यांक आतां चड पॅसेंजर येयल्ले कारणान तुमकां आरटीओ बी कितें त्रास जाता तेच मेमो आमकां मेळ्ळा चड पॅसेंजर व्हरकूच ना आमचे एक धरले एक 27 सिटाची गाडी आसल्यार ताका 11 स्टँडींग हे कायदेशीर म्हणजे नॉट इन द लॉकडावन पिरियड पूण कितें जाता थोड्या गांवच्या लोकांक हे लॉकडावन आनी हे कितें तें थोड्यांक खबर सुद्दां ना थोडे आमचे कंडक्टरा कडेन फाटल्यान झगडटा गांवान गाळी मारता की आमकां तुमी सांडून वयता कितें चल्लां तुमची पोटां भरल्या अशी वेगवेगळे उतरां उलयता थोड्यांक खबरूय ना एक्झॅक्टली हे सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे कितें आनी हें खंय पावलां मागता सीएम म्हणटा बिजी आसतले सगळे शेड्युलान हे जायते केसीस हेल्थ इश्यूज आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आनी आमच्या खातीर फुडें सरलेलो आमचो बाब निलेश काब्राल इलेक्ट्रिसिटी ऑनरेबल इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हेंच्यांनी एक कंबायनान बेगिनांतल्या बेगीन आमकां कितें तरी आपूण कितें तरी सॉल्व करचें मेमो आसा मेमो दिल्लो मेमो इश्यू केल्ले आसा मेमो आतां कलेक्टर जाणांक दिल्या मेमो आमच्या 32 जाणांक तरी दिले सद्या आमची गाडी एका चलता न्हू त्यो म्हणजे 4 ग्रुपान चलता म्हणटकूच सगळ्या गाडयो चलना पणजेच्यान एक 4-5 गाडयो चलता पणजेच्यान एक 5 गाडयो चलता आमची एक स्पेशल मेसेज आहा ते मात धाडा वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी सर्विसीस टू पब्लीक
सामकी क्लियर मेसेज धाडा हे आमी चालू केल्ले ते आमकांय कितें तरी आमी तितले सालवाडोंतल्यान पॅसेंजराकूय सर्वीस दितले म्हणून